कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। टनल फिटनेस सर्टिफिकेट दिलना जाल्ल्यान आणि IRB कंपनीचे अर्धवट काम केल्ले विरोध करून MLA सतीश सेल पुढाकारात अंकोला हट्टीकेरी आशिल्ल्या टोल गेटा फुडें प्रतिकार व्यक्त केलो। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। कारवार शहराच्या लंडन ब्रिज ते बिणगापर्यंत केल्लो सुरंग मार्गात गेल्ल्या 4 दिवस सतत पडत आशिल्ल्या पावसान उदक पडताले। हेजे संबंध टनल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया म्हूण IRB अधिकारी आणि NHAI अधिकारी कडेन MLA सतीश सेल तशेंच मंत्री मंकाळ वैद्य हेमी मागिले, पण फिटनेस सर्टिफिकेट दिले ना। तेजेन सुरंग मार्ग आणि टोल घेवचे बंद करूंक मंत्री मंकाळ वैद्य हेमी सूचन दिले। आयताराक सुरंग मार्ग बंद केलो, पण टोल घेवचे बंद केले नाशिल्ले। तेजेन MLA सतीश सेल आणि तेमगेल समर्थकान मंगळवाराक प्रोटेस्ट केले। केन्ना पर्यंत टनल फिटनेस सर्टिफिकेट दिनात तो पर्यंत टोल टॅक्स घेवंक जायना अशें ताकीद दिले। जाग्यार येयले IRB कंपनीचे अधिकारीन टोल घेवचे बंद करून वाहन संचाराक अवकाश करून दिले। बंद करो बंद करो टोल गेट बंद करो। कॉन्ट्रैक्टर हैज कम, कॉन्ट्रैक्टर आया था वो लोग इनको सर ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಗನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ। ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಳಿದಿಕ್ಕಾರ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ವೇತನ कारवारच्या कोंकणी रंगभूमीचे एक नक्षत्र आज निखळून पडले। ते गेल्या उत्तम अभिनयान लोकांक हासयतलो कोंकणी कलाकार आज सगळ्याक रडोन गेलो। शेकड्यांची कोंकणी, मराठी, कन्नड नाटकात भूमिका करून आपल्या विनोदी शैलीन प्रेक्षकाले मन जिंकून रसिकाल्या मनामनात घर केल्ले प्रदीप कृष्णा बांदेकर गांवगिरी माजाळी हेमे गेल्ल्या काही दिसाच्यान मूत्रपिंडाच्या समस्येचेर उपचार घेताले। जाल्यार प्रकृतीन साथ दिना जावन मंगळार तारीख 11 जुलैक तेमगेले देहावसन जाले हे कळवूक खूप दुःख जाता। अल्पवयात मरण पाविल्या या कलाकाराक श्रद्धांजली दिवूक अनेक कलाकार, सामाजिक तसेच राजकीय कार्यकर्ते, मित्रपरिवार आणि परिसरातले लोक खूप व्हड प्रमाणात उपस्थित आशिल्ले। परमेश्वर तेमगेल्या आत्म्याक शांती दिवू हीच मागणी। त्यांना पण रांची रुमातच होतो
लिक्विड नायट्रोजन व्हरतेत आशिल्ल्या टँकर लॉरीच्या नायट्रोजन लीक जाल्ली घटना कुमटा राष्ट्रीय महामार्गाचेर घडली. गोवाच्यान मंगळूर दिशेन वयतेत आशिल्ल्या टँकर लॉरीच्यान अचानक धुंवर सारको भायर येवचो दिसून येयलो. टँकराच्यान LPG लीक जाता अशें समजल्ले स्थानीक नागरीक आनी वाहन सवार भिवन टँकर लॉरी खंयच्यान पयस गेले. कारण कुमटा भागात टँकर लॉरीच्यान LPG लीक जाल्ली घटना घडील आसा. कुमटा तंडरकुळी हांगा LPG लीक जावन व्हड अवघड घडील आसा. टँकराच्यान लिक्विड नायट्रोजन लीक जाती आशिल्ले बद्दल लॉरी चालकान माहिती दिले. कुमटा तालुकाच्या कडेकोडी हांगा ही घटना घडिल्ल्यान ताबडतोब पोलीस आनी अग्निशामक दळ जाग्यार येयले. टँकराच्या फाटले पायपाच्यान नायट्रोजन लीक जाती आशिल्ले कळून येयले. नंतर पायप दुरुस्त केले आनी लिकेज थांबयले. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाच्या पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. आयचे इतलंच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.